तुमचें नांव सांगा. म्हाजें नांव अश्विनी आशिर्वाद सोसे. अश्विनी. हय. कितें जालें मॅटर? आयज सकाळीं कितें जालें, दूद येता न्हू आमकां सकाळ फुडें 6:30 बीन आमकां दूद येता. म्हणटकच 6:30 बीन आमकां दूद येता आनी 6:30 पावणे 7 मेरेन हांव शॉप उगडटा. शॉप उगडटा म्हणून येयलें, शॉप उगडलें हांवें आनी इतल्यान ही येयली म्हाज्या फाटोफाट ही येयली. ही थंय शॉपार रावली दूद बीन घेतलें आनी दूदवालो गेलो पावणे 7 सुमार. पावणे 7 सुमार दूद बीन घेतलें म्हणटकूच एक भुरगो येयलो आनी एक म्हळ्यार दुदाची पोती दी. ताका काडून एक दुदाची पोती दिली आनी तो गेलो म्हणटकूच दोग जाण कोण पल्सर घेवन कोण दोग जाण येयले आनी आमी शॉपान भितून वचूंक ना. आमी दूद घातला थंय शॉपाना कडेन थंयसरूच आहा आमी. एकठो येयलो आनी थंय गाडी थांबयलो. गाडी स्टार्ट मारून रावला. हेल्मेट घातलां, जॉकेट घातलां आनी सारको पॅक आसा. आनी दुसरो देंवलो आनी येयलो आनी म्हाका म्हणालो सिगरेट दी म्हणूंक लागलो. सिगरेट दी म्हणून हांवें म्हाका तेणी कॅप घातला, मास्क घातला आनी जॉकेट घातला. म्हाका तेणी मास्क घातला म्हणून म्हाका डावट कसो, कित्याक ह्या पयलीं 2दा अशें घडलां, चेन मारूंक येयले तिणी 2दा. मास्क घातला म्हणून म्हाका डावट कसो तेजो. हांवें ताका म्हटलें सिगरेट ना म्हणून म्हाका म्हणलें आंटी पानी का बॉटल दे दो म्हणून. पानी का बॉटल दी म्हणून हांव 2 मिनटां तशेंच उबें रावलें आनी ही अशी आहा आनी हिच्या फाटल्यान तो उबो रावला. हांव हिका सांगता आई वयर चड शॉपार वच, आई शॉपार वच. तेज्या तोंडाक पळयता आनी हांव हिका शॉपार वच. तो म्हाका पळयता आनी हिकाय तें हालीं आयकोंक कशें मातशें येयना. तिणेंय तें आयकोना. तिका कितें दिसलें हांव सायडीक राव कितें म्हणटा काय अशें तिका दिसलें. म्हणटकूच अशें उदीक मागता 2 झेपां हांव अशें सोपाणार घालता म्हणसर 2य हात तिका अशें फासून तिका घातले बी तिका हालयले अशें किळत कशें मारलेलें म्हणजे हांव सोमतें पडतालें एकदां चेन तोडून समजा गाडयेर बसून सोमतो गेलो आनी ही आतां तिसरी फावट जाली. आनी सकाळ फुडें केन्ना जालें? सकाळीं 7 जावन 10 मिनटां जातलीं बरोबर. 7 जावन 10 मिनटां ते 7:15 जातलीं इतल्याक. आनी रस्त्यार बीन कोणूच नासलो त्या टायमार. आनी पयले फावटी जाला तेन्ना बीन अशेंच जाला सकाळ फुडें इतल्याकूच ह्याच टायमार येयलो 7 ते 7:30 इतल्यान येयल्लो तो सकाळचो. खंयच्या सायडीन येयलो तो? येताना कसो येयलो तो? येताना असो बाना वयरसून म्हणजे आमच्या काणक्या न्हू असो बाना वयरसून. आनी कसली गाडी घेवन आसलो? पल्सर गाडी. आनी एकटो गाडयेर बसलेलो. तेणी हेल्मेट घातलेलें आनी तो देंवोन पळय येयल्लो. तेणी ब्लॅक कॅप, ब्लॅक मास्क घातलेलें, ब्लॅक जॉकेट घातलेलें आनी ब्रावन कलर हाफ ट्रीकोट घातलेली. दुसरो तेणी व्हायट पॅन्ट घातलेली, जॉकेट कशें घातलेलें आनी हेल्मेट घातलें आनी तो गाडयेर बसलेलो. मातसो म्हणजे फुडें झाडाक वचची ना, त्या झाडाच्या आडोसाक रावल्लो. कितें लँग्वेज कितें हिंदीन उलयतालो? पयलीं म्हणालो सिगरेट दे दो. हांवें म्हणलें सिगरेट ना. म्हाका डावट कसो मारलो तेजो. हांवें म्हणलें सिगरेट ना. मागीर म्हणालो पानी का बॉटल दे दो आंटी म्हणूंक लागलो. 2 मिनटां हांव तशेंच रावलें. हिका सांगता न्हू वयर वच हिणें तें आयकोंक ना. आनी हांव 2 अशीं झेपां घालता. एका म्हणल्यार दितलें बाटली आनी धाडटलें. 2 झेपां अशीं घालता म्हणसर तेणी 2य हात तिच्या फाटसून घातले आनी सामकी तिका कितें जालें किळत कशी मारली तेणें तिका कितें जालें तेंच कळोंक ना. म्हणजे तिकाय कितें दिसलें तिका खरी मारल्याय म्हणून सरपळी कोण तिका हांवें घर कितें पडना तिचेर अशें काय जालें. धप करून घातलेलें तिच्या फाटसून हात आनी सोमतो गेलो. आनी तो भुरगो एक दुदाची पोती घेवन गेलो. 5 मिनटां पयलीं थंयच पातो धांवत येयलो. म्हाका म्हणलें आंटी क्या हुआ ताकाय कांय कळोंक ना त्या भुरग्याक. कितें जालें कितें रडोंक लागली न्हू व्हडल्यान किळच मारली आनी कितें जालां काय विचारूंक लागलो. आनी ही आतां 2री फावट जाली. 3री फावट ही आतां. पयलीं ती सागर लिंगोडकारा गेल्या जाल्यार थंयसर तिच्या जाल्यार तेन्ना 11:30 कोणाची तिची चेन मारली तेन्नाय तशी ती घोळयेन पडली. आनी पयलीं आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर बांदतालीं तेन्ना तशी दूद घेवंक ती रावल्ली कदिलीर बसतली. तेन्नाय तिका अशेंच 2 जाण येयले एप्रिला घेवन. एक गाडयेर बसलो आनी एक असो तिका एड्रेस कसो दाखयता चिटी कशी आनी चिटी दाखयता म्हणसर तिचे 2य हात तिच्या घातले गळ्याक. तेन्नाय तिका तशी सोमती उडयली. तेन्ना आमची कुत्री धांवले आनी हांवूय धांवलें फाटसून. आनी ही आतां 3री फावट. आतां सकाळ फुडें मांडी उगडून करूंक आमकां म्हणून भंय. आमी सकाळीं 6:30 पावणे 6 मांड उगडटा. त्या टायमार कोण नासतलें. आयतार बी म्हणटकूच लोक सुशेगाद न्हिदता. नाल्यार सकाळ फुडें कोण दुदाक बीन येता. रातची आमी 10:30 मेरेन रातची रावता. कित्याक घरान शॉप आहा म्हणटकूच कोणूय येता. आतां मांडूय उगडूंक भंय. सकाळचो भंय आनी आमकां रातचोय भंय आतां. पयली चोरी जाल्ली पळय ती केन्ना जाल्ली तुमची? पयली चोरी जाल्ली पळय ती पयली ताका जातली 4 वर्सां जातली. तेन्ना आमी घर बांदतालीं तेन्ना. दुसरी तेच्या पयलीं फावट जाली. आतां कितली वर्सां जाली? 17-18 वर्सां जालीं. ह्या चोरांक हेच्या पयलीं तुमच्या सरावंडींग एरियेन बीन पळयलेले केन्ना अशें? हेच्या पयलीं शॉपार येयलेले बीन ते
अशें कितें सामान व्हरपाक वो सिगरेटी कितें व्हरपाक ना तशें मास्क बीन घालून कसो कोण हो मास्क घातला म्हणून म्हाका पयलीं हाजो डावट पडलो आनी तो गाडयेर बसला म्हणून ते पयलींचे फावटी येयल्ले पळय 4 वर्सां पयलीं चोर ते तशेंच येयल्ले तो एक हेल्मेट घालून बसलेलो आनी हो येताना तेन्नाय तेणी मास्क घातलेले तेन्नाचे फावटी येयल्लो पळय तो पयले फावटी ब्लॅक कलर गाडी म्हटली न्हू आनी नंबर कितें गाडयेचो पयलेलो तो आमचो कोण फाटसून कोण भुरगो वयतालो तो गेल्लो तेच्या फाटोफाट तेणी MH07 म्हणून सांगलेलो म्हाका तो गेल्लो म्हणजे पयलीं हांगासून ते वेल्ल्या गेले वेल्ल्यासून पंचायती कडसून तेणी भितून पर्रा स्ट्रेट रोडाक काडून पर्रासून सर्कला कडसून ते भायर सरून पणजेचो रोड धरलो थंय मेरेन तो गेलो हय मागीर मेळोना खंय ते ना तो तितले मेरेन गेलो फास्ट गेले न्हू ते हेजी स्कूटर आनी ती पल्सर म्हणून ते फास्ट गेले कितें कितें येता तुलो चेन चेन हय ऑलमोस्ट कितले कॉस्ट कितलो आसतलो चेनीचो म्हणजे 4 पावनाची 4 पावनां म्हणटकूच आतां पावन जालें काय 50,000 पावन जालें 2 लाख 2 लाखा मेरेन हय मागीर तुमी कंप्लेन केली म्हापसा हय म्हापसा कंप्लेन केली सकाळी पुलीस बीन येयले सकाळी आमी FIR आतां बरयल्या सायडीन FIR बरयल्या कितें सांगलां आतां पुलिसान तुमकां पळय सोदता म्हणून सांगलां म्हणजे फुटेजाचेर येयल्यात ते फुडें कॅमेरा आसलो न्हू पर्रा बीन हांगा वेल्ल्या थंयसर कॅमेराचेर येयल्यात ते 2 जाण हय आई तुमचें नांव सांगा वसुंधरा भास्कर नायक वसुंधरा नायक नेमकें कितें जाल्लें जेन्ना तूं दुकानाचेर आसली तेन्ना काय सांगला हांव दुकानाच्या समोर उबें रावलें आनी तेजे तितलें लक्षच दिवना कोण म्हणल्यार गिरायक येयला जाल्यार हें कितें दितालें ताका जाय जाल्यार म्हणून हांव थंय उबेंच रावली वयर सोपानाचेरूच चडोना आनी हेणें ताका कितें बाटली दितली म्हणजे वयर पांय घातलो तितल्यान खाप करून 2 हात पळय तेणें ते फाटल्यान सकयल सोडपाक घातले तेन्ना हांव समजलें म्हज्यार कितें वयरसून पडलें म्हणून तेन्ना आयकूच मारलें अशें कितें तरी पडलें म्हाका जड कशें तेणी सरपळी तोडल्या म्हणूनय म्हाका कळोंक ना अच्छा फाटसून हात घालून काडली मागीर डायरेक्ट गाडयेन बसून गेले लागीं आहा न्हू रस्तो सारकें रस्त्याकूच लागीं आसा काय पयस न्हू आसा त्या हेजे लक्ष्मण आसली तेजी गाडी रोखडो बसलो गाडी तेणें चालूच दवरलेली गाडी सिगरेट मागली पयलीं सिगरेट मागली सिगरेट मागली मागीर उदक मागली ओके आतां तुमकां कितें मागणी कितें आहा तुमची पुलिसांनी आतां कितें सांगलें तुमकां पळयता म्हणून सांगलें हय सोदता दनपारां ते 2 जाण येयल्ले 12 सुमार पुलिस न्हू तेन्ना ते फोटो कितें तो सारको हाडलेलो वळखोंक वचका म्हणून तो वळखलो कॅमेरार येयल्ले तर आमी करतात खटपट करता सोदता ताका आई तुमच्या वांगडा घडलेली 3री फावट आसा चोरयेचो प्रकार तुमी कितें मागता पुलिसां कडल्यान कितें मागणी आसा तुमची पुलीस हांवें सांग हें सोदपाचें तेंच्यांनी खूब हें करपाचें म्हणून कित्याक 3री फावट जाली पळय आतां आमकां पळय सकाळ फुडें उठोन शॉप उगडूंक सकाळी फुडें 5:30 उगडटा 5:30 कोण नासता आतां थंय पासून आमकां भंय आनी रातचो आमी 10-10:30 पासून रावता रातचें आमकां रावोंक भंय करपाक गेले कित्याक पुलिसांनी आमकां सोदून ही 3री फावट जाली न्हू आनी तिणें बाबड्यान आमी तिका कितें बडबडटा ही घालूं नाका गे घालूं नाका म्हणल्यार तिकाय दिसता आपूण कितें घामा कश्टांनी केलां तें आपूण घालचें कशें ह्याच म्हणटा ती आपूण केन्ना मोडतूकच घालतली हो टायम तरी आपल्या घालपाचो न्हू मागीर तिका ती बारीक 4 पावनाची कशी मातशी 4 पावनाची घातली पयलींची तिजी 11.5 पावनाची दुसरी 8 पावनाची न्ही आतां तिका 4 पावनाची घातलेली आं म्हणून तशी तिका मारणारी हांवूय तिका आतां पातयेन आलें मातशें कितें भितून म्हाज्या घरान काम आसता तें पटकन काम करून हांव आपलें येतालें तशें तिकाच म्हणटा हें एकटेक साणीनासलें हय बसताली मातशी कित्याक म्हाकाय भितून काम आसता न्हू तितल्या म्हणसर मातशें बसता गो आपूण आख्खो दिसूय कितें मांड घेवन म्हाकाय बसोंक जायना म्हाकाय कितें भितून घरान रांदचें करचें काम आसता म्हणून मातशें हांव भितून वयता आमची ती बसता दोगूय चोरटे जे आसा ते जिवाचे बारीकूच आसले दोगूय मोठे आसले ना बारीक आसले ताका हांव सारको फुड्यान ताका सारको वळखतालें हांवें ताका सारको पळयलो तेणी मासूय घातलें जाल्यार हांव ताका सारको वळखतालें तो बारीक आहा गरो आसा लांब आसा केस बीन तशें केस आसा तेजे अशें म्हणजे कॅप घातलेले अशें मातशें कॅपांसून मातशें इल्लें भायर कशें दिसतालें म्हणजे लांब केस आसा तेजी चड लांब ना म्हणजे आसा मातशें हय बारीक आसा लांब आसा आनी गरो आसा गरो आसा आनी दुसरो तो फाट आसली न्हू तेजी गाडयेर पडलो पूण तसोच आसा आसा तुमचें पूर्ण नांव अश्विनी आशिर्वाद सोसी आनी आई तुमचें नांव वसुंधरा नायक काणक्या न्हू काणके